विनेश पायस ताच्या जल्मा दिसा अर्गामेस, रॉकी आणि जुलियट लोबो तांच्या 20-27व्या लग्न वार्षिक संदर्भार अर्गामेस, कार्मेन रोड्रिगस अर्गामेस, ट्रीजा आणि मिल्टन रोड्रिगस अर्गामेस, हिल्डा पिरेरा अर्गामेस, अपोलिन लोबो तिच्या बऱ्या भलायके पासत, रॉबर्ट डिसोजा आणि ग्रेसी लासरादो, जेनियल डिकोस्टा हिच्या प्रत्येक इरदा पासत, आयरीन ग्रेगरी डिकोस्टा आणि फ्लाविया डिकोस्टा, कुटुंबान अंतरल्या सर्व आत्म्यांक मायकल लीना पायस आणि कुटुंब, दुल्सिन पिंटो हिच्या आत्म्याक तिच्या कुटुंबाच्याने दिवचे, जेराल्ड आणि मेरी सिक्वेरा हांच्या आत्म्याक मेल्विन सिक्वेरा, सिस्टर फेडिलिया, मार्क, रेजिना सिक्वेरा, सिसिलिया आणि रिचर्ड डिसोजा हांच्या आत्म्याक पीटर सिक्वेरा आणि कुटुंब, फ्लॉसी डिसोजा हिच्या आत्म्याक फ्लोरा डिसोजा आणि कुटुंब, फेड्रिक सल्डाना, पीटर आणि सिसिलिया पायस हांच्या आत्म्याक विजय आणि शालेट पायस, कुटुंबान अंतरल्या सर्व आत्म्याक फ्लाविना डिसोजा, सांतान सल्डाना हाच्या आत्म्याक अँटनी सल्डाना आणि कुटुंब, पॉलिन अंद्रादे हिच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे. Kasamunanik babartanekot Zemlya somya तुझे भोवती तुझे तपोशी संबरम पराक्लितान परगतल्या तुझी दिवी तुवे आमका वेचला इसमोणून आपयला जीवन दौड़ला बाबार्तांते कोतायला कर्जा मोनाने संबाबार्ताने कोत जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तंपोशी संबरोन पराक्लितान परगतल्या तुझे भोवती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुझे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयण्यानो आज आम्ही सद्या काळाचो 32वा आयतार संभ्रमताव. आयची लितुर्जी आमकां स्वयमेच्या येण्याक आमी तयार करूंक आपोवणें दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 10 दिनांची ओपारी मार्फत आमकां सांगता की आमी सदांच बुदवंत रावोंक जाय. ह्या संवसारांत जियेतना सर्गींच्या राजाची भुरगीं कशी आमी जियोंक जाय. बऱ्या शेगुणाचें जिवीत जियोवन बऱ्या कुरपेचें जिवीत जियोवन सोमी आमकां आपोवंक येता आसतना ताचे सांगात वचोंक आमी आयती रावोंक जाय. मोगाच्या न्हू जायते फावटी आमी विसरता. संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी संवसाराचेंच म्हणल्यार बरी संवसाराचो सर्वस्व म्हणल्यार बरी आमचें जिवीत जावन आसता. संवसाराची ग्रेस्त काय संवसाराचें पिशेपण हे सापणाक आमी जायते फावटी प्रयत्न करता.
पूण उडास खऱ्या आमी हांगासर शाश्वत जियोवचें नांव. आमी सगळ्यांनी एक दीस सर्गीच्या राजाक वसोवंक आसा, देखून हांगासर वर्ती तयार आमी करूंक आसा. एक घडी भर आमचेर आमी धर्मान पळोवया. आमी जायते जाणां सुकोवन पडल्या, देवातान पयस गेल्या, भाव भयणीतान पयस केल्या, बऱ्या करण्यान आमी पयस केल्या. ही आमच्या वडपातकाची काळजांत दूख धरया, देवा लागची आमच्या बक्षांनी मागया आनी मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमकां समीत आयती करया. हांव पातकी सोर पुजदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजगड्यां सारून सांगता, मनान चिंतून मनान सारून वायट आचरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेव सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावों. सोमिया काकूट सोमिया काकूट Krista kakrut Krista kakrut Somia kakrut Somia kakrut Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Unsagi Ani Shanti Tacha Ishta Samsari Sarvesvara Deva Sargincaraya Sarpadvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Dinvasta Tumcha Turbai Baba Paso Ami Tuka Vakanta Somya Jesu Krista Bapaच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढता आमची काढूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मामे मानून ये किद्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारा देवा आमच्या कनवळ्या बापा आमचे वेली सगळी विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडी कसलीच अडखळ नासतना खुशाल मना तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. वो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं.
तो करो दे तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आणि राजवडकी चलयता सासनाच्या ससना. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. जाणवाय परजळीत आनी अक्षय तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता. तिका सोदतल्यांक ती मेळटा. आपुणूच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उरतल्यांक कसलीच अडचण आसची ना. कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. तिचे विशीं नियाळ कोर्सूस संपूर्ण समजुणी. तिचे पासत जागरण करता तो चितेंतलो मुक्त जातलो. कित्याक आपणाक योग आसलेल्यांक सोदूंक तीस भोंवता आनी तांकां तांचे वाटेर मैपासान दिश्ट पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Mucha deva, tuka muso atmo taneta. देवा तुझ मुझो देव तुझ्या दर्शनाक हांव त्रेगून आसा. तुका मुझो आत्मो तानेता. उदक नातलेले सुके धरणी मुझे कोण तुका लालेता. Mucha somnia, mucha deva, tuka muso atmo taneta. तुझ्या मंदिरात तुका हांव दिश्ट उबारता. तुझी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुझ्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेष्ठ. म्हजे मोग तुझी महिमा वर्णिता. Mucha somnia, mucha deva, tuka muso atmo taneta. सगळी म्हजी जिणेर हांव तुका वाकणटलो. तुजें नांव काड हात सोडटलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोषाच्या तळ्यार म्हजें वोट तुका वंदितले. Mucha somnia, mucha deva, tuka muso atmo taneta. Mucha somnia, mucha deva, tuka muso atmo taneta. Alleluia gauia, somnia cursia, tacia povit nava, hogle kusaria. Alleluia gauia, somnia cursia, tacia povit nava, hogle kusaria. Kita gau novi, somnia navaya,
उन्नारी वाजो ताका बरनिया ताची श्रेष्ठ कृत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाकणया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळीक उसाया Alleluia गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळीक उसाया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली तो दीस येताना देवाचे राज्य हे परी मुनयेत 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो तांचे पैकी 5 बूद नातुल्यो आनी हेर 5 बुदवंत बूद नातुल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकटांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली मोद्यान राती एक बोब जाली आळे होरेत आयलो ताका मेळोंक घेया इतलें आयकलेंच त्यो सर्व दडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो तवळ बूद नातुल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया आमचे दिवे पालवतात पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दीन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत तुमी विकतल्या सरशी वचोन मोला घेवचेंच बरें आनी ती मोला घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयत्यो आसलेल्यो थोडी देडयो ताचे सांगाता लग्नासला भितर सरल्यो आनी दारवटो दंपलो थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेणात देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो आयची वाचपा आमी आयकली प्रत्येक जावन आयचें शुभ वर्तमान जें वाचप आयकत आसतना आमकां खंडीत जावन एका रितीचें बेन दिसता आसतलें हाजी निमाणी उतरां जावन आसात जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात मोगाच्या भावा भयणीनो फाटल्या लागीं लागीं 10 दिसां पयलें घडलेली एक घडीत आमी जाणा दुखाबरीत घडीत बाजाल फिरगजेची रायन आनी शांती एक दीस संजेर आपणें काम मुगदोवन तांच्या घरा फाटी वेता आसतना तो कोट ओवर ब्रिजार संख्यार अवघडा बली जाण दोगांय थंयसर स्मरण पावली जायते सवाल आमच्या मदीं उपजोवंक पुरो कित्याक अशें घडलें तांकां कित्याक देवान मरोवंक सोडलें ताणें असलें मरण मरो जाय आसलें गी जायती सवाल आमच्या लागीं आसतलीं पूण तें मुख्य न्हय कसलें मरण खंयच्या घडये खंय तें मुख्य न्हय पूण आमी मरता आसतना कशीं आसा देवा मुखार आमचें जिवीत कशें आसा त्या सुम्या बराबर आमी सोलोंक तयार आसा गी म्हणलें भोव मुख्य मोगाच्या भावा भयण्यानो आज आमी आसा फाल्यां आमी ना पूण हांगा आसता आसतना कसलें जिवीत आमी जियेज मेळ्ळे विशीं आयचें शुभ वर्तमान आमकां थोडी म्हायत दिता थोडी उर्बा दिता आनी आमकां कशें जियेज म्हण आमकां सांगता वय मोगाच्या भावा भयण्यानो आमी सगळीं ह्या संवसारी पळयनारे आमी जिवन आसा पूण आमचे पयन एक दीस काबार जावंक आसा आनी पयर काबार जाताच आमी आनी एका संवसाराक वचोंक आसा सर्गींच्या राजा सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां हर एकल्या ताका आपोवणें मेळ्ळां हाजे शुभ वर्तमानांत 10 देड्यांची ओपार आमी आयकली आनी ओपारेंत जायत्यो संगती आसात वरेत म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्त तो येवनसो आसा आनी ताका मेळोवंक वकल तयार आसा जंय म्हणजे सगळी पवित्र परजा
आमी सगळी पवित्र सभा ताका मेळूंक तयार आसा जई आनी थंयसर दडयो आसात. दडयो कोण आमी सगळीं जावन आसा. बऱ्यो 5 दडयो बुदवंत म्हणजे आपल्या जिवितांत तयारी केल्ली सोम्याक मेळून तयारी करनासल्यो देडयो आनी 5 दडयो भूत नातल्यो म्हणजे संवसारी जिवितांत मग्न जाल्ल्यो. तांकां दुसऱ्या जिविता विशीं कांयच फिकीर ना. संवसारी ग्रेस काय, संवसारी पयशे, संवसारी नांव हेंच तांकां बिजी. मध्यान रातीर होराचो ताळो आयकलो. मध्यान रातीर आनी तो वळो बूद नातुल्ल्यो तेर हाडून गेल्यो म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेजूच्या काळार आतांचे बरी सुपर मार्केटी नातुल्ल्यो 24 वरां उक्ते नातुल्ले मध्यान तांकां खंयच तेल मेळचें. हे सवाल मुख्य न्ही. बगार देव आमकां खंयच्याय घडी आपोवंक पुरो मध्यान रात जावं पुरो केदाळे तयार रावा म्हणलें तें आमकां लिसांव आयच्या शिव वर्तमानान मेळटा. आनी आयती आसल्यो ताचे बरोबर सर्गींच्या राजा गेल्यो आयती नातुल्ल्यो थंयसरूच उरल्यो. आमचें जिवीत तशें जावचें न्हय. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो आमी न्हिदून पडोवंक नजो. आमी अळसायन जियोंक नजो. फातकांत लोळोवंक नजो. संवसाराक लबदोवंक नजो. वायटाक बुलोवंक नजो. मागीर आमचें जिवीत अत्म्यान तशें कुडीन मनशापणाच्या आनी खऱ्या स्पिरितान भरल्या शेगुणांनी जियोवन सोम्याक मेळोवंक आमी सदांच आयती रावोंक जाय. भाग्यवंत एलोसियस गोंजागा धाकटो भुरगो तो भाग्यवंत जाला. एक दीस तो आनी ताच्या सांगातीक एका ग्रावंडान खेळून आसतना एकल्यान तांकां सवाल केलें खंय तुमी आतां मरतात तर जाल्यार तुमी कितें करतात गी म्हणून. तो एकल्यान एक जाप दिली. थोडे म्हणाले आमी आतां तसो कुमसार जाता म्हणाले आनी थोडे म्हणाले आमी मागणें करता हांव प्राजीत करता. पूण एलोसियस गोंजागा म्हणालो हांव खेळूनच रावता. आमी खेळचे हर एक सोम्या खातीर सोम्याक महिमा दिवच्या खातीर ताका मान दिवच्या खातीर ताका गौरव दिवच्या खातीर म्हजी हर एक कर्त्याव ताका गौरव दिवच्या खातीर देखून हांव खेळूनच रावता. वय मोगाच्या भावा भयणो भोव आपुरबायाची जबाब ही. आमच्या जिवितांत करता हर एक आमी कितें करता तें देवा खातीर आमी करूंक जाय. तो आमकां बें आसचें ना. आमी काम करूंक पुरो न्हिदोवंक पुरो या कितेंय करूंक पुरो देवाणा पळयतना आमी आयती आसतली. तेंच आयची लिसांव आयच्या वाचपानी आमकां मेळटा. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो केदाळे खंयचे घडये सोम्याक मेळोवंक तयार आसले देखून आमी सोम्या सांगता वचूंक आमी आयती आसतले. वय आमी कितें करी जाय देखून 3 संगती आमच्या मतींत आमी दवरी जाय. आमी शेवट पर्यंत थीर रावो जाय. त्या 5 बुदवंत अहंकारी भाशेन बरें शेगुणाचें जिवीत जियोवन बरें शेगुणाचें थेर आमच्या हातांनी घेवन खरें क्रिस्ती जिवीत जियोवन वायटा विरोध झुजोवन सोम्याच्या येण्याक आमी तयार रावचें. दुसरें सदांच कळमीतनांतल्या मागण्याच्या बळान कुरपेन बरयल्ले दिवे पेटोवन सोम्याक आमी आयती रावो जाय. आनी तिसरें आमच्या कामांत आमच्या वावरांत दिसपट्ट्या जिवितांत तिरासान सांबाळन प्रामाणीकपणान न्यायनितीन सतान जियोवन सोम्याची वाट पळोवन आमी जिये जाय. असलें जिवीत जिवन आमकां जायत्यो वाटा आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. पवित्र सभा आसा वांजेला शिकोवन आमकां आसा साक्रामेंत आसात जायते शिकोवन आमकां मेळटा कशें आमी जियोवचें गी म्हणून. पूण वांजेलांत 2 संगत्यो प्रमुख संगती आसल्यो तुमच्या मुखार दवरता. भगवन माथ्यावाच्या वांजेलांत 5वो अध्याय 1-12 वळींत दोंगरावेल्या प्रसंगांत जेजू आमकां सांगता आमी कोण बागी खंयचे घडी आमी बागी जावंक पावतले कसलें जिवीत आमी जिये जाय म्हणून खंडी जावन बोवा पुरव्या शिकोवन आमकां थंयसर मेळटा. संवसारांत कश्ट आसूं पुरो संकश्ट आसूं पुरो पूण देवाचे कुशे प्रमाणे जियेले हांव तर जाल्यार सर्गींच्या राजांत व्हरतें बागपोवन आमकां मेळटलें. दुसरें जावन आसा मार्काच्या वांजेलांत 12वो अध्याय 30 आनी 31 वळ. थंयसर आमी आयकता वर्तो उपादेश जेजून आमकां दिला देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. वो उपादेश आमी पाळ्ळ्या तर जाल्यार आमी कितेंच भिवची गरज ना. आमकां फिकीर आसचें ना. सर्गीच्या राजा वचून आमकां खंडीत जावन सुलाभ जातलें. वय मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या ओपारीन आमी आयकलें 5 अहंकारी बुदवंत तांणी तांचे सगळे जिवितांत तयाराय केल्ली राखून ती रावल्ली. जेम तांकां पडिल्ली वय वरेत येता आसतना तें मुख्य न्ही. न्हीद आमकां येता पूण आमी सदांच बऱ्या शेगुणाचें जिवे जियोवचें गरजेचें. आनी ती तयार आसली तांचे लागीं शेगुणाचें कुरपेचें थेर ताच्या हातांत आसलें आनी दिवे ते पेटोवन ताच्या बराबर ती मुखार गेली. पूण बूद नातल्यो संवसारांतच मग्न जाल्ल्यो आनी वरेत येता आसतना ताका मेळोवंक ती तयार नातली. आनी तांकां कसलो ताळो आयकलो हांव तुमकां वळखना हांव तुमकां वळखना म्हणून ताळो आयकलो आनी सस्नाक तांणी भायर उरो जाय पडलें. वय मोगाच्या भावा भयणीनो सस्नीक दिवचें जिवीत दिवचो जेजू तो आनी थोड्याच वेळार हांगासर परत्यान उंड्या आनी वायना मुखार हांगासर येता. हर एक पडी ताका आमी स्विकार करता सस्नाच्या जिविताची खाण आमी सेवता आमी तयाराय करता. पूण आमची तयाराय खरी ना तर जाल्यार आमचें जिवीत ह्या बुदनांतल्या स्त्रियां भितर जावंक पावतलें. उगडास दवरया आमी ह्या संवसारांत शाश्वत न्हय. आमी हर एकल्यानी हांगा आदेवस मागोवंक आसा. जावं पळय थोड्यांक 10 वर्सांनी थोड्यांक 20 वर्सांनी थोड्यांक 100 वर्सांनी आवक मेळटलें.
पूण हांव कितलें लांब म्हणलें मुख्य न्ही, पूण आमचें जिवीत कशें हांगासर आसलें तें मुख्य. सोम्याक आमी मेळोंक येता आसतना कितें आमी घेवन येता तें भोव मुख्य मोगाच्या भावा भयण्यांनो. देखून आमी व्हरती तयारी करी जाय. आयच्या मिसाचें बलिदान आमकां एक अवकाश, आमकां परत्यान जेजून जाग येयला. आयच्या वचपा बरोबर जेजू म्हणटा हांवें आनी तुवें तयारी करी जाय. कित्याक ही घडी केदाळा खंयसर कोणाक कळीत ना. मध्यान राती जावं पुरो, सकाळीं जावं पुरो, 2 परां जावं पुरो, पोयन करतना जावं पुरो, आमी तयार आसूं जाय म्हूण जेजू आज परत्यान आमकां जागयता. देवाक आमी अर्गान दिवया. कित्याक आमकां एक जागोवणी जेजून दिल्या. कित्याक जेजू आमचो मोग करता, आमी ताचे सांगता सर्गा वचूं जाय म्हूण तो आशा येता. देखून ताणें आज ह्या वांजेला मुखांतर आमकां हें जागोवणी दिल्या. ताका आमी अर्गान दिवया आनी आमच्या जिवितांत तयारी करूंक आमी जेजूचो कृपा आनी बोळ मागया. आयचे मिसाचे बलिदान आमकां आदार दिवूं दी, कृपा दिवूं दी, बोळ दिवूं दी. अशें आमी येदोळ करून तर जाल्यार आज तावन व्हरती तयार करून सोमेचे येण्याक तयार करूंक राखून रावूंक आमकां बोळ मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सत म्हणटा देवाक, सर्पगिरा बापाक, सगळ्या तुमच्या रस्त्याक आनी जेजू क्रिस्ताक जेकल्या पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र ज्ञानी गरबे समोरो अंकार जन्मलो पोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केलो तो मेला आमी देवलो तिसऱ्या दिसा तांच्या जिवांत स्वर्गात सोडलो सर्पगिरा बापाच्या बसला तेंता जिव्यांनी मेल्याची गरज करून घेतलो. मोगाच्या न्हू देवा बापाचेर भावार्थ दवरून आमची प्रार्थना ताचे समोर दवरया आनी आमच्या गरजांनी ताचो आदार आमी मागया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पोवे सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताब्यात दिल्ल्या सर्व बाबार्थी लोकांक बरें आत्मीक मुखेलपण दिवंक आनी तांचे थंय खरो भावार्थ आनी बरवसो वाडोवंक सदांच वावर करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांची सदांच सेवा करूंक आनी तांचे सर्वतोमुख अभिवृद्धी करूंक वावर करीशे कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे फिरगत तशेंच विविध आस्पत्रे आनी कस्टमच्या पिडेस्त भाव भयणींचेर तुजी काकूळची नदर घाल आनी तांचे पिडेतां सुटका आनी सुशेग लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजेच्या सर्व लोकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें आमकां दिली देणी आनी टॅलंटां एकामेकांत उदार जावन वांटून घेवंक आनी अशें एकामेकाचो मोग करूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर्व युवा जाणांचेर आनी भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. भावार्थाच्यो संगती बरे रितीन शिकोवन तांचो भावार्थ घट करूंक आनी आपले जिणे मुखांत तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी भावार्थ आनी बऱ्या करण्याचें तेल घेवन तुज्या पुताच्या येण्याक सदांच आयती रावंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमची खासगी मागणी सर्गीच्या बापा मुखार उबारून आमी मागया. सर्गींच्या बापा, आमच्या दिसपट्ट्या क्रिस्तांव जिवितांत क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक आनी एक दीस ताका भेटोवन ससना जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागणे करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Beteta undogowanso erpita maida kaso स्वीकार कर बापा काणिको भुरग्यांनी तुज्या अर्पुच्यो काणिका संगी आमची दाना अर्पिता जीवन आमचे नंदन कर म्हूण लाले मागता कुशीत तुज्या काळजावन आमची काळजां भेटयता माया मोगांची येवंक तुजो आदार मागता भेटयता
अर्पिता वायदाकाचो स्वीकार कर बापा काणिको भुरग्यांनी तुझ्या अर्पुच्यो. म्हज्या भाव भयण म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपदिवदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र तत्वाक सरस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानात तुझ्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटोवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारुया. आमी सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशामी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सस्नच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पथकांतली. आपल्या पुना जिवांत पुना जिखले आमा समेस्तां जिवी सासनाचें. आपल्या महिमे व सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. Poet, 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 dălbaraso सर्वेस portu. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सगी तुकाचं, उत्सगी तुकाचं. सर्वेस पोराचे नावे येतात ताकाचं. उत्सगी तुकाचं, उत्सगी तुकाचं. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराडाचें हें रगत. पातकोंचें बक्षाने मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येल्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रे
जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवांतपणाचो आज आमी भक्तीन उडास करता आनी हो जिवीत असो बुंडो आनी सोडूणची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी याजेकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणसो बरोबर सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी दृश्टघाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आनी आम्हा सुमेस्तांची बोगणांक असो जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार देवाची माया सांगाती भगवंत जुजेतीचो पती भगवंत दमदूत आनी सोर काळी तुका मांडवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तर पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सरबंधन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराच्या आज्ञा आज आमकां आसा आमी सदांच आयती रावंक. जेजून दिल्ली शिकोवन आमची कण घेवया. आमच्या दिसा दीस पडटा जिवीत सदांच सोम्याक राखून रावंक जाय आशिल्ली कृपा आनी बोळ आमकां दी म्हूण सर्गींच्या बापा लागीं मागया आनी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत सांग. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची पेल्या बक्षिताव जशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकूड जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय बरभशेन अत्रेतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळटी सरपतकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. जो जिये तरा जोडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मग सगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजा भोवती हजर आसा ती आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूच म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जेजू मोगाळ सोडून दारा तुजी दयाळ दीस आमचेर आसूं दी. जेजू काकुळटीच्या सागोरा तुजी ससाय आमकां लाबोवन दी. जेजू मोगाळ सोडून दारा
जीवित आमचे तुझे सारखे जाव काकुळती भरलेले जाव मी साव उर्बेन भरतू पाठून तुझे बेसाव दिवच्या तुका साक्षुर बेन गावंगा तुझी दयाळ दिश्ट आमचे आसून दी जेजू काकुळतीच्या सागोरा तुझी ससाय आमकां लाबून दी जेजू मोगाळ सोडवून दारा बाच्या काट्यार बसलेले ते स्त्रिये दिले सासणी जिविताचे उदक काकुळ दाखोवन बोगसून तिची पातकां उलो दिलोय नवे जिवीत जियोवच्या तुझी दयाळ दिश्ट आमचेर आसून दी जेजू काकुळतीच्या सागोरा तुझी ससाय आमकां लाबून दी जेजू मोगाळ सोडवून दारा तुझी दयाळ दिश्ट आमचेर आसून दी जेजू काकुळतीच्या सागोरा तुझी ससाय आमकां लाबून दी जेजू मोगाळ सोडवून दारा प्रार्थुया कोणवळ्या बाप्पा जेजूच्या कुडी रक्तच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचताव ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुजो मोगास आत्मा आमच्या काळजाणी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी एक घडी भर बसात मंगळूरू देशाचे जावन एक तिळसोणी आसा भारताच्या संविधानाच्या 74व्या तिद्वणे काल आणि कर्नाटक नगरपालिका कायद्यानुसार मंगळूरू शहर कॉर्पोरेशनाच्या 60 वार्डांनी वार्ड समित्यो रचच्याक आसक्त उमेदवार तावणू नोव्हेंबर 17 तारखे भितर अर्ज्यो आपयल्यात स्थळी हंतार आढळत्यांत सेवा दिवंक लायक बावडत्यांक हो एक भोव बरो अवकाश ह्या खातीर न मिळाल्ल्या अर्जेंत नांव जन्म तारीख विळास वार्ड संको जात वर्ग आनी शिकपाच्या विवरा सवें समाज सेवेच्या अणभवाचे शिफारस पत्र दिवंक आसतले ह्यो अर्ज्यो भरती करूंक तुमकां कुमोग जाय तर बुधवारा 11 तारखेर सांजेर 4 वरार बेंदुरी गरजेच्या सालांत एक हेल्प डेस्क आसा केला तुमी येताना तुमच्या अर्ज्यो वयर दिल्ले गरजेचे दाखले हाड नेयात कसलोय सोडीत विवार जाय तर विगारा मुखांतर DSCच्या लायक आयोगाच्या कार्यदर्शीक संपर्क करियेत उबे रावा सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोल तुका
तुका संदेश घेवू सोम्या आमी बेता तुझे कृपे बळा रास्तुचे परगता मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें बरलाय मोगा संदेश घेवून सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळा रास्तुचे परगता मोकार पुत्रा सोयेन अवतार मोरे आशीर्वाद दे आमकां Bagint kasaci kurvin, rum kam ci dwam ci ndismantli, papaci pataci ni puitet min cinavi, amen.